देखून ना तुका आम्ही तरी मोगा मी तुझो करता पळें ना तुका केदाळारी आम्ही पातयेता तुझे ती भरवसा बागितो तुझ्या उग्र प्रकाशाचो नाद मरण पळेंचो वाटेली तो नव्या जिविताचो सौम्या कोणा लागी वचो आमी तुझे दया सपुत्रा जिविताची देखून ना तुका आमी तरी मोगा मी तुझो करता पळें ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुझेर ती भरवसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसो मोगाळ भवानो आनी भयणीनो देवादीन आमची भयण तुल्याच्या मरणाच्या रितींत मरणाच्या मिसांत वांटेली जावंक आमी हांगासर आसां आमी प्राजिताच्या काळार आसां आनी ह्या काळार जेजूचें कश्ट मरण आमी नियाळून पुनर्जिवंतपणाच्या फेस्ताक तयाराय करन आसां देवान आमच्या भयणीक 78 वर्सांचें आवक दिलें तातूंत जायतीं वर्सां लांब ताची लागशिल्ल्यान सेवा करूंक धर्मीक जावंक फावो केलें ह्या पासो देवाक आमी अर्गां दिता तिच्या जिविता मुखांत्र देवान विचित्रां केल्यात सभारांक देवाचें बरेंपण तिच्या बऱ्या करण्या वरवीं उतरां वरवीं फावो जालां ह्या पासत आज आमी देवाक दिन वाचुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी तिचे पासत मागया देव तिचेर काकूळ दाखोव आनी तिजे पातकां बोगसून सासणाच्या जिविताक तिका वन पावो म्हणून आमी आज आमची मागणी उबारया ह्या संवसारांत आमी आजून जिवन आसा ती पुनर्जिवंतपणाच्या बरोशांत आमचें यात्रीक जिवीत जियोंक आनी आमी एक दीस सर्गार पावोंक देवाचो आदार देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आनी आतां हें बलिदान फावो त्या प्रमाणे भेटोवंक देवा मुखार आमी पातकी म्हणून वळखोवया आमच्या पातकांची दूख धरया देवाची काकळूत आनी बोगसाणें मागया सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगेव सदां सामको आरमरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krista kakluka Krista kakluka Somia kakluka
सोम्याका लुका प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा सिस्टर तुलिया तुझ्या साखरणीन जेजूच्या मोगा पासत संपूर्ण प्रीत मोगाची वाहड धरली. तिच्या जिविता पासत तुका आमी दिनवासता आनी आपल्या आमच्या ह्या भयणी बराबर तिका तुज्या राजांत सासनाक दादोशी कर म्हूण विस्वासान आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजूसवे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासत आमी धैर्य सांडिनाव. जरी आमचे भायले सैम इल्ले इल्ले नास जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवान भरोन भरोन येता. कित्याक आमचे वयर येतात ते हाळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलीच सर नासलेले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात. दोळ्यांक दिसतात त्या वस्तूंचेर आमचे ध्यान मान दवरिनाव, पूण अदृश्य वस्तूंचेर. आमकां दिश्टी पडटा ते तात्कालिक, पूण दिश्टी पडना ते सदांच काळ बालतात आसले. संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारी देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलेलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. देवाचे उतर हे. सर्वेस्पराच्या मोगान बरला काळीस मोजे ताका उलो मारलेल्यान ताने कान दिले. मरणाच्या सर्पासानी म्हाका वेडो घालो, कंती दुखीन बुडलेल्यान सोम्यांनी वारलो.
उभी राहूया. सर्गानी प्रीतमेच्या दर्या तुझी स्तुती करता इत्या ख्रासाचे गोर लानांक तुवे उघडला लानांक उघडला. सर्वेस्पर तुमचे शोभे आसो. जय सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुका सौम्या. जेसून आपल्या शिष्यांक ही ओपार सांगली. मनशापूत सगळ्या देवदूता सांगाता आपले महिमेक येतच आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस परसा ताचे समोर समोर सातेल्यो. गवळी बोकड्यांक बकऱ्यातावन वेगळी करता तशे समेस मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्याक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें रास तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिले, हांव तानिल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिले, हांव परगो आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिले, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भाग्यवान ताका जाप दिवन म्हणटले, केदळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो देखल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें, केदळा तुका तानिल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें, केदळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें, केदळा आमी तुका पिडीस्त आनी बंदेंत आसलो देखल्लो आनी तुका आमी भेट केल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्याक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडलेल्यानो, देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या वज्यान. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव तानिल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें ना, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले, केदळा सुमया आमी तुका भुकेल्लो वा तानिल्लो देखल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो देखल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना? आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. हे वेतेले ससनाचे ख्यास्तीक पण भाग्यवंत वेतेले ससनाच्या जिविताक. देवाचे उतर हे आमची भयण सिस्टर तुलियाच्या मरणांतय दुख पावच्या कुटुंबदारांनो आनी तशेंच चॅरिटी मेळाच्या दोन भयणींनो, आज आमच्या भयणीची निर्जीव कूड ह्या देव तेंपलांत आसा आनी थोड्याच वेळान ती कूड मातयेक आमी पायतेल्या. उपरांत कितें म्हणलें सवाल जायत्यांक हाचे पयलीं दसला, आतांय थोड्यांक दसून आसा. मुखल्या वर्सांनी हे सवाल खंडीत जावन दसूंक लागतले. कित्याक घेवन सांगल्यार आमकां सगळ्यांक एक दीस ह्या पेटे न्हिदोंक आसतले. 4 जण आमकांय उखलून हाडटले देव तेंपलाक, 4 जण सेमिस्त्रीक व्होंबोन व्हरतले आनी ते 4 जण फाटीं येतले. फुडल्या पयनाक आमी थंयसर एकलेच आसतल्या, फुडलें पयन आमी मुंदरून व्हरूंक आसतले. तर मग भाव भयणीनो, हे मरण एक संदर्भ, मरणाचो मिस्तेर नियाळू आनी आमच्याच मरणाक तयार जावंक. एक फावटी एक भाग्यवंत मनीस एका हळ्ळेक भेट दिवंक गेलो. थंयसर तो
थंयसर आसलो एक ग्रेस्त मनीस ताका भेटोंक आयलो आनी ह्या संदर्भार तो ग्रेस्त मनीस ह्या भाग्यवंत मनशाक भेटोंक आयल्या वेळार म्हणालो, हांव ह्या हळ्ळ्यांतलो ग्रेस्त मनीस, म्हजे लागीं जायते पयशे आसात, भांगर आसा, आस्त आसा, जागो आसा. तुजी इल्लीशी सेवा करची म्हजी एक आशा, देखून इल्लीशी तुजी सेवा करूंक म्हाका अवकाश करून दिताय गी. तुवें कितें सांगल्यारय हांव करूंक तयार आसा. आनी ह्या संदर्भार तो भाग्यवंत मनीस आपल्या बॅगांतली ल्हानशी एक सुवी काडटा आनी त्या ग्रेस्त मनशाक दिता आनी म्हणटा, ही सुवी जोगासणेन जागृतकायेन सांबाळ आनी तुज्या मरणा उपरांत ती सुवी म्हाका तुवें पाटी हाडून दिसय. ह्या ग्रेस्त मनशाक हो भाग्यवंत मनीस कितें म्हणटा म्हणलें समजूंक ना, पूण जाल्यारय दिल्ल्या उतराक जायना म्हूण सांगूंक जायना म्हणलें ताच्या मतींत कंसल्लें. त्या देखून ती सुवी कान घेता आनी घरांत वेता. घरच्या वाटेर आसतना तो चिंता, म्हज्या मरणा उपरांत ही सुवी हांवें कशी व्हरची आनी मरणा उपरांत ही सुवी कशें हांवें ह्या भाग्यवंत मनशाक फाटी दिवची. ताच्या मतीन सवाला भायर सवाल आयली आनी निमाणें ताका कळीत जालें हें साद्याचें वावर, साद्याचो वावर न्हय. त्या देखून दुसऱ्या दिसा सकाळीं परत फाटी आयलो आनी त्या भाग्यवंत मनशाक भेटून म्हणालो, हांवें चिंतलें तुवें म्हाका एक ल्हानशें काम दिल्लें म्हूण सांगून, पूण तुवें दिल्लें काम व्हरतें म्हज्या थांकी बायलें. हांवें मरतना ही सुवी कशी व्हरची आनी मेल्या उपरांत ही सुवी तुका फाटी कशें हाडून दिवची हें म्हज्यान साध्य ना. देखून ही सुवी तुकाच हांव फाटी दिता. आनी संदर्भार तो भाग्यवंत मनीस त्या ग्रेस्त मनशाक म्हणालो, इतलो ग्रेस्त मनीस तुका एक सुवी तुज्या मरणा वेळार व्हरूंक जायना तर हे भांगर धनदिरवें जागो एक कशें तूं व्हरताय. तर कांयच व्हरूंक जायनातलो, तूं भोव दबलो. कोणाक मरणा उपरांत कांय पण व्हरूंक जाता तो निसावन ग्रेस्त, पूण ह्या वळेरींत तूं ना, तूं भविश्या मस्त दबलो मनीस. मग भाव पिरिनो व्हरते एक लिसांव ही एक काल्पनीक गणित सोंग पुरो आमकां दिता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां सगळ्यांक एक ग्रेस्त मरणाक देवान आपयला. आज आमच्या भयणीची निर्जीव कूड हांगासर आसा. खंडिसांव तेजे लागीं भांगर नातलें, धन दिरवें नातलें, पयशे नातलें, पण आज आमी इतलेंच सांगीत आमची भयण एक ग्रेस्त मरण मेल्या आनी तें ग्रेस्त मरण आज आमी संभ्रमता म्हळ्यार कांयच दुबाव ना. आमकां हर एकल्यांक देवान दुबळें जावन रसूंक ना. देवान आमकां सगळ्यांक ग्रेस्त जावन रचला. आमकां देवान तालेंतां दिल्यात, देणी दिल्यात, धैर्य दिला, अवकाश दिला, जिणे जियोंक साबार अवकाश आमकां दिल्यात. आमच्या जिणयेंत आसली संपत्ती एक घडीभर आमी नियाळ केली जाल्यार सगळ्यांक आमकां देवान दुबळें जावन रसूंक ना, बगार ग्रेस्त जावन रचला. देखून ग्रेस्त जाल्ली आमी देवाच्या निर्मोण्या प्रमाणे मरता आसतना खंडीत जावन आमी दुबळें जावन मरूंक ना, ग्रेस्त जावन आमी मरा जाय म्हणून आमचे जिणयेचे मिसांवूच आमकां सांगता. तर आज सिस्टर तुलियाचे मरण आमी नियाळ करता आसतना खंडीत जावन ती एक प्रामाणीक मनीस ग्रेस्त मरणाक साक्ष जाल्ली एक श्रेष्ठ व्यक्ती म्हणून आमी सांगयेत. आज ती मरता आसतना कितें व्हरून गेल्या. 16 वर्सां चॅरिटी सिस्टरांच्या फर्स्ट प्रोफेशन फायनल प्रोफेशनाक आज वाचल्ले वांचलाचे वाचप आमी वाचता. निमाणी झडती 16 वर्सां आमी गेल्ल्या संदर्भार हांवें आयकल्लें आसा. पूण मरणाच्या वळेरींत ती हें वाचप आसा. इतलेंच आमकां सांगता, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो तुमी म्हजी जतन घेतली, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात, हांव परको आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो, हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. ही एक धार्मिकाची जिणी प्रारंभ करता आसतना उडासा काडतात. काही थोड्या संदर्भांनी जिणी जी येता आसतना ही उतरां परत तांच्या मतीक हाडतात आनी मरणा वेळारी
तीच उतरां परत आमकां सांगता जाल्यार ह्या उतरां फाटल्यान एक व्हडलें मिसांव आसा. निमाणी सर्ती ह्या उतरांचेर जाता म्हणले जेजूनच आमकां सांगला. तर ह्या उतरांचेर दिस्त घालता आसतना आनी आमच्या भयणीचें जिवीत आमी नियाळ करता आसतना कंटिसावन आमची भयण एक ग्रेस्त मरण मेल्या. हाका धाकलो जेसू क्रिस्ताचें मरण. ह्या संवसारांत मेल्ल्या मनशा पैकी ग्रेस्त मरण पाविल्लो जेसू क्रिस्त. ताच्या जिणयेंत पयशे दिवंक जायनासलेले, ह्या संवसाराक पयशे दिवन कान घेवंक जायनासलेली जायत्यो संगती आसात. बोगसाणें कोणीय पयशे दिवन कान घेवचे पडिना. जिवाचो साक्रिफीस ह्या संवसारांतल्या खंयच्याय धन दिरव्यान ते आपणावचे पडिना. जेजून केल्ली सेवा, जेजून देवाचें राज स्थापन केले, जेजून देवसारा विरोध केल्लें झूज आनी ह्या संवसारांत सक्कड मनशांक सोडवून दिवचें काम ही जेजून केलें. हेंच जेजू आपणाच्या मरणांतय सर्गींच्या रासाक वेता आसतना व्हरून गेल्लो. त्या देखून जेजू ह्या संवसारांतलो ग्रेस्त मनीस मरण पावलो. मरणांतय ग्रेस्त म्हणून आमी सांगीत. देखून मगाळ भावा भयणीनो, माते वाचो वांचेल अध्याय 19 बोल आमकां अशें म्हणटा, तुमची दिरवी सरकार पुंचाया, थंयसर कलम मांडिना, कीड खायना आनी सोर खन्ना घाल नागयना. सोरूंक जायना तसलें दिरवें कोणा लागीं आसा तोच मनीस श्रेश्ठ आनी ग्रेस्त. देखून ह्या वळेरींत आनी ह्या पंगडांत सिस्टर तुलिया कंटिसावन ती सर्वाल्या आनी सरकार तिणें जायतीं दिरवीं पुंचायल्यात. संवसारी दृश्टेन ती भोव दुबळी सादी तिची जिणी, तिचे लागीं कांयच ना म्हणून आमकां बगूंक पुरो. पूण कंटिसावन देवाच्या दृश्टेन सर्गींच्या रासांत ती एक श्रेश्ठ आनी ग्रेस्त व्यक्ती म्हणून आमी सांगेन. तेच्या जिणये पर्यंत एक शिक्षकी जावन तिणें आपणाचें मिसांव दिलां. जेजूच्या मिसांवा पैकी शिक्षण दिवचें, शिक्षीत करचें एक प्रमुख वांटो. जेजू गेल्ल्या कडेन ताणें सर्गींच्या रासाची सण वाय दिली, जायत्या सणांक शिकयले आनी तांकां अंधकारांतावन वयर हाडले. ही आमची भयण दिसपडत्या जिवितांत सगळें जिवीत तिणें एक शिक्षकी जावन वावर दिला, सेवा दिल्या. कितल्या हजार भुरग्यांक, कितल्या लाखागांतल्या भुरग्यांक तिणें शिकयलां आमकां तें कळीत ना. कितल्या जाणांक तिणें एका बऱ्या पावंडाक पायलां आनी तेच्या सेवे मुखांत कितल्या जाणांक जेसू क्रिस्ताचो मोग दिला आमकां तें कळीत ना. पूण कंटिसांव तिच्या ह्या वृत्तेद्वारी जायत्या जाणांक तिणें शिकयलां. हांव सेमिनरीक भरती जालो 1996 आनी ह्या संदर्भार 1 वर्स हांगासर आशिल्लो आनी फिलॉसॉफीक परत 3 वर्सां उपरांत हांगासर आयलो. आनी ह्या संदर्भार सिस्टर थोडे फावटी सेमिनरीक येताली, थोडे फावटी आमी प्रशांत निवासाक येताल्या. म्हणजे सांगाता उरले भाव आसले आमकां तेणें जायते फावटी इंग्लीश शिकयलां. सेमिनरीक जायते फावटी ती आयल्या आनी ह्या सगळ्यांच्या भावांक तेणें कंटिसावन एक शिक्षकी जावन इंग्लिशाचें शिकप जायतें तेणी दिलां. देखून हांव तुजो एक स्टुडंट म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. सांगताच एक शिक्षक न्हय आसता, दिसपडत्या जिवितांत जायतीं हेर कामां तेणें केल्यात. हांगासर प्रशांत निवासांत आसतना जायते फावटी ती कुंभार म्हणटा गोवळीक वावरांत तिणें वावर केला आनी फिरगजेच्या विविध वावरांत तिणें जायतो आदार दिला. देखून तिचे लागीं आज जायतें सरकार पुंचावचें दिरवें आसा. देवाक आमी अर्घां दिवया असल्या एका श्रेश्ठ व्यक्तीक आमकां दिल्ल्या खातीर. अखेर करच्या फुडें मगाळ भाव भयणीनो, सांत आल्फोन्स मरी लिगोरी अशें म्हणटा, कोण ताच्या जिणयेंत देवाक सोडनो दुसरें कितेंच आशयना वा कोण देवाक मात्र आशयता तो मनीस सदांच संतुश्टी आनी ग्रेस्त. हांव चिंता ही उतरां कंटिसावन आमच्या भयणीक लागू जातात. तेच्या जिणयेन देव तिका चड लागीं आसलो. फाटल्या वर्सांनी ती अस्वस्थ आसली, जायते कश्ट तिका आयले, पूण जाल्यारय देवा थंय विशेश फांतयेनी बरवसो तिका आसलो. देवाक ती सदांच लागीं आसली. देखून देवाक आपणाची जिणयेचो श्रेश्ठ व्यक्ती केल्ली. ती कंटिसावन संतुश्टी आनी सर्गींच्या रासांत ती श्रेश्ठ आनी ग्रेश्ठ. आज तिका ससनाचो विशय आमी मागता आसतना दोगेच कुटुंबाच्या सर्व सद्या पासत आमी मागया आनी तिचें मरण आमकांय एक ग्रेस्त मरण मरोंक आदर्श आनी प्रेरण जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.
मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं, तूं आमचो मोग करता आनी आमची मागणी आयकता. तर व्हडा खालतेपणान आनी भावार्थान पवित्र सभे पासत, देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणी पासत आनी सगळ्या गरजां पासत आमच्या मागणी सर्गींच्या बापाक आमी उबारया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेबान सर विस्पांनी, याजकांनी आनी धर्मिकांनी आपल्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक सस्तीक जिवेताच्या वाटेन चलोवंक, भावार्थान वाडोवंक आनी बरवसेची यात्रिका जावन फुडें सरोंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणान वांटेली जावचें म्हूण बरवसो आसून आपल्या विशेवाक गेल्ल्या आमच्या भयणी तुलियाक ससनाचो विशेव लाभय आनी सर्गराजान तुज्या संतोषान वांटेली कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. भयण तुलियाच्या मरणा वरवीं खंतूक भोगच्या सर तिच्या मोगाच्यांक, प्रत्येक जावन तिच्या मोगाळ भयणीक आनी सर तिच्या मोगाच्या कुटुंबादारांक जातून तांचो आदर आनी बरवसो, तिचें मरण बावडतेच्या स्पिरितान स्विकार करूंक जाय आसची कृपा आनी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या रिलिजियस कुटुंबांतावन देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या मोगाच्या सांद्यांक तांणी आदरलेलीं सर पातकां बगसून तांकां ससनाचो विशेव दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. भयण तुलियाच्या अंतीम पयणाक वांटो घेवंक हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणान भागीदार जावचो बरवसो दवरून जियोवंक आम्हा सर्वांनी मरी आनी मारता बरी जेजूत पुनर्जिवंतपण आनी जीव म्हणल्यार सत मानून घेवन आमच्या उतरां तशें करण्यांनी त्याच पुनर्जिवन जेजूक साक्षान जिवंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमी केल्ली मागणी दयेन आयक. आमच्या भयणीक सासनाचो विशेव दी आनी आमी ह्या संवसारान जियेवची यात्रीक म्हणून समजोवंक आनी सर्गींच्या राजाचेर बरवसो दवरून हें जिवीत अर्था बरी तुका मानता तसलें करूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. गीत नंबर 332, पेज नंबर 120, 120. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या काकुळदारा बापा, तुज्या साकरणीचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हणून तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो तिका दयाळ म्हूण सुबदार कसो आतां मेळ्ळो म्हणून नम्रतायेन आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वे घेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांथय आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवोसो भुतेलो. मरण कोणाक सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी आमर जिविताची बसवणी आमकां भुसवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सराना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार ससनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. सर्वेस्पराचे लावी येता ताकाचे जय 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 ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावडतसो गोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडमण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडाच कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरनी बहीण तुलियाची काकुळट कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळेंक फोव कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मरिये देवाचे माये संगती आनी तिचो पती भाग्यवंत सुसे आमचो पात्रोन सांग भाग्यवंत दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदा हर बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराच्या आज्ञामतीन धाडून ताणें आमकां शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी घोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो वशनांतले एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव सोडून मेळटा. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सुभागी. उदरमचे म्हाका फोवना पूण जेवत्रांच म्हाका भलायकी. Ruka
प्रार्थुया. प्रितीवंत बाप्पा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पैणा वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमच्या वाट्याचें जेवण जावंक तुवें दिलें, तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पसलेले आमच्या भयणीक तुल्याक ससनाच्या जेवणाक बसय म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखून बसया. मोगाच्या न्हू, आमच्या भयणीच्या मरणाच्या ह्या मिसांत वांटिली जाल्ल्या समेस्तांचो एकच वतरान हांव उपकार बावडूंक कुशे व्हरता. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां मानादीक बाप रोनाल्ड सरावो, सेमिनेरीचो रेक्टर, तशेंच 6 भेटवणी केल्ल्या सर्व ह्या शाखांक प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर तोलिया आनी सेमिनरी समदलो संबंद मस्त गुंडायेचो. इदळ सामे सांगले जायत्या वर्सां सेमिनरीत येवन तिणें शिकयला. ही गरजेंदी ह्या जायती सेवा तिणें दिल्या. देखून सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन, सेमिनरीच्या तर्फेन तिका हांव श्रद्धांजली पटयता. देव तिका सस्नाचो विशय फोव करून दी आनी निरंतर सस्नाचे सूख भोगचे भाग तिका देव फोव करून दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागता. त्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन तशेंच आमच्या समेस्तांच्या तर्फेन सिस्टराक श्रद्धांजली पटयता. सिस्टर जसपिन डिसिल्वा.
मोगाच्या न्हू आमचें मोदें सबार वर्सां जियोवन देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाळ भयण तुल्याक तिच्या मोगाच्या भयणींनी आर्पुंची मोगाची श्रद्धांजली. कश्टांतल्यान येया वाजन भोगतल्यान येया दितलो विशय हांव तुमकां म्हणली उतरां पवित्र पुस्तकाची उतरां भयण तुल्याच्या जिणयेक सरी जातात. भयण तुल्या पिडे वरवीं कठीण व्हडले भुगून आशिल्ली. त्या वेळा म्हज्या दुवे ये तूं म्हजेशी तुका हांव विशेव दिता म्हणल्यार सोम्याच्या उल्याक पाळो दिवन कालच्या दिसा सकाळींच्या 9 वरांचेर आपल्या 70 आनी 8 वर्सांच्या प्रायेर आपली 50 आनी 7 वर्सांची समर्पीत जिणी संपोवन सोम्याक तिचो आत्मो तिणें उपसून दिलो. उर्वा इमॅक्युलेट कन्सेप्शन फिरगजेच्या देवादीन मानेस्त लुईस जे पायस आनी मानेस्तीन सिसिलिया डी सोजा हांच्या 4 भुरग्यां पैकी भयण तुल्या मालगडी 1940 आनी 6 इस्वेंत एप्रिलाच्या 25 तारखेर जल्माली. तिका एक भाव आनी 2 भयणी. भयण तुल्याची फाटली भयण सेलीन आनी भाव फ्रांसीस अंतरल्यांत. तिची निमाणी भयण हेलेन आनी तिचो पती डेनिस तांच्या कुटुंबा संगी मुंबयंत आनी तिची वणी लिना उर्वांत वस्ती करन आसात. भयण तुल्या 1960 आनी 4 इस्वेंत जुनाच्या 14 तारखेर सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मेळांत भरती जाल्ली. 1990 आनी 6 इस्वेंत तात्कालीक आंगोण्यो करून 1970 आनी 2 इस्वेंत समर्पीत जिणयेच्यो शाश्वीत आंगोण्यो केल्ल्यो. आदर्श धार्मीक आनी एक उत्तीम शिक्षकी जावन सेंट जेरुजा स्कूल जप्पू, स्टेला मारी स्कूल बेंगलोर, सेंट पॉल्स हाय स्कूल नारावी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल कपितानियो मंगलोर, सेंट एंड्स डीएड कॉलेज अल्नावर धारवाड ह्या संस्थांनी आपलो कळमीत नातुल्लो वावर दिला. आनी इन्फंट मेरी कॉन्वेंट जप्पू कॉन्वेंटाची खजनदार जावन आनी आध्यात्मीक भाव बांदवपणाच्या संघाची निर्देशकी जावन तशेंच जप्पू सेमिनरीच्या फर्स्ट इयर फिलॉसॉफर्स हांकां इंग्लीश शिकोवच्यांत आपली सेवा दिल्या. भयण तुल्या स्वभावान गंभीर तरी खुशाली मनोभावाची आनी मोवाळ काळजाची. आमचे संगी इन्फंट मेरी कॉन्वेंट जप्पू, सेंट जेरुजा कॉन्वेंट मंगलोर, स्टेला मारिस कॉन्वेंट बेंगलोर, कपितानियो कॉन्वेंट मंगलोर, सेंट जेरुजा कॉन्वेंट नारावी, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट अल्नावर धारवाड ह्या कॉन्वेंटांनी ती जियेल्या. तिची शिस्तभरीत जिणी, निस्वार्थ सेवा, समर्पीत आनी त्यागाची जिणी, मागण्याचो स्पिरीट आनी पिडेच्या हांतुळणार तिणें दाखयल्ल्या सोंसणीकाये वरवीं आमकां तिचे थावन प्रेरण लाभलां. ती गरजेवंतांक कुमकेचो आदार दिवंक सदांच तयार आशिल्ली. फाटल्या 6 वर्सां आदीं तिची मोगाची भयण सेलीन अचानक मरण पावल्ली. ह्या वरवीं भयण तुल्याक धोको बसलो. तिची भलायकी क्रमेन बिगडूंक सुरू जाली. उडास उणो जालो. 2.5 वर्सां आदीं तिचो एकलोच भाव फ्रांसीस देवादीन जालो. ह्या गडिता वरवीं कंगाल जाल्ल्या भयण तुल्याक कुटुंबादारांची तशेंच धार्मीक भयणींची वळख मेळना जाली. तिच्या भोंवती कितें जाता म्हणलें तिका समजनातलें. ती मस्तू नित्राणी जाल्ली. फाटल्या 1 म्हयन्यांतावन ती हांतुळणार आशिल्ली तरी कितेंच दुर्सोनेचें उतार तिणें उसारलें ना. तिच्या जिवांत तिका कितें जाता म्हणलें उसारूंक ती कश्टाताली.
फाटल्या 2 दिसांनी ती मस्त अस्वस्थ जाली आनी असहायक जाली. आमची वडिलां आनी धर्मीक भयणी तिच्या हांतुळणा भोंवती रावन मागणें करून तिका आदार दिवन आसल्या. कालच्या दिसा तिच्या कुटुंबादारांच्या आनी आमच्या धर्मीक भयणीच्या हजरपणार तिका याजकांनी पिडेस्तांची मागणी केली. उपरांत सकाळींच्या 9 वरांचेर तिची निमाणी घडी लागीं पावली आनी तिचो आत्मो तिणें जिनी भर मोग केल्ल्या सोम्या थंय उबोन गेलो. आज निमाणें आदेवस मागोवंक सांगता मेळिल्ली आमी तिका मोगाची श्रद्धांजली भेटयतना तिच्या संवसारी पैनाचेर तिचे संगे आसुल्लो आमचो सोमी सरकार निरंतरी शांत समाधान तिका लाबोवन दी, संता भक्तांचो शाश्वत सांगात तिका फावो करून दी म्हूण मागता. आदेवस तुका मोगाळ भयणी तुलिया, आज तुज्या वेगळ्या सरा निमती आमी तुजी भयणी आनी तुज्या कुटुंबाची कतिश्ट जाल्या. तरी हो वेगळो सरस भावार्थाच्या स्पिरितान स्विकार कर. सर्गींच्या सुखान तूं वांटेली जाल्या म्हणपाक येता. तूं संवसारी आसतना आमच्या गरजांनी पावल्ल्या बरी सर्गीन थावन आमकां विशेश आशिर्वादां आनी बेसांवां मागोवन धाड. तशेंच खाली जाल्ल्या तुज्या जाग्यार सोम्याच्या शेतांत वावरूंक उर्बेस्त चलयांक देवा लागीं मागोवन धाड. आदेस तुका मोगाळ भयण तुलिया. आतां आमी सर्वां सांगाता मेळोवन तिका ससनाचो विशय मागया. ससनाचो विशय दी तिका ये सुम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पांगो दी. उपकार आठोवची 2 उतरां. मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या मानादीक बाप रोनाल्ड सेरावो जेप्पू सेमिनारीचे रेक्टर, तशेंच अर्थबरीस प्रसंग दिल्ल्या मानादीक बाप मॅक्सिम डी सोजा फिरगोजेचो विकार, 6 बेटोवणी केल्ल्या सर याजक भावांचो आमी काळजांत थावन उपकार वळटा. मरणाची रीत करूंक सर मांडावळ केल्ल्या आनी सहकार दिल्ल्या आमच्या विगार बाप मॅक्सिम डी सोजा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. भयण तुलियाच्या कुटुंबाच्या सरसन्यांक तिका भेट दिवन तिच्या कश्टांत बुजवण दिल्ल्या सर तिच्या मोगाच्यांक आनी हिताचिंतकांक आमी आभारी जावन आसा. आमची प्रांती वडील भयण आयरीन मिनेझस तुमी दिल्ल्या सर कुमकेक आमी ऋणी जावन आसा. तशेंच सर धर्म भयणीचो आनी तिच्या अंतीम पैनांत वांटिली जावन तिचे खातीर मागल्या सर्वांचो आमच्या कोमेताची वडील भयण सिल्वियाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. भयण तुलियाची मोगान सेवा केल्ल्या भयण जेरोजिटाचो आनी भयण विल्मा आशा आनी तांच्या सिबंदीचो आमी उपकार आठयता. मिसाच्या बलिदाना वेळार गायन करूंक कुमत केल्ल्या प्रकाशक आनी शर्लीक आनी सर गायन मंडळीक देव बरें करूं म्हणटा. कळोवणी. भयण तुलियाच्या आत्म्याक शांती मागोवन 7व्या दिसाचे मीस 7 तारखेर सोमारा 7 वरांचेर इन्फंट मेरीज कॉवेंताच्या छापलांत दवरलां. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणें दिता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावनचो कायदो भावार्थांचे चाली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत
निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आधाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो करा. तुका आपयलो जेसू तुका स्वागत करू. अब्राहामाच्या गोपाल देवदूत तुका वरून पावो. ससनाचो विशेष सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पांकय. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आधाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वर अधीन तो करा. भोव दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण थीर भरवशान पातयेत हांव. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे साकर नीक सबारदेन्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थना तुका कुळतीन मानून घे. तुज्या साकर नीक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसांव तीं भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवून दिशीं कर. अशें क्रिस्त सुवें पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांखाल जियो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करू. आनी सर्गींच्या जेरुसल्या शेरा वरून पावो. पवित्रंबाची सुवाती हांव वेता. देवाच्या घरांत हांव वेता.